Terbis pura mogacha restara Betai tau berita Terbis pura kurpecha sagora Manun ge arada Terbis pura mogacha restara Betai tau berita Servis pura kurpecha sagora Manun ge arada Bibit kut matawun Bibit teni devun Baba tak ikutnya Kalsani ek sabun Monani aradun Somya tu kaban dita Servis pura moga cara Stara Betai tau kolita Servis pura kurpecha sagora Manun ge arada Servis pura moga cara Sara Betai tau bolita Servis pura kurpecha sagora Manun ge arada बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो आमी एक कुटाम जावन एवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवंक सांगात जमल्या आयची देवसुती आमचो भवार्थ कार्यान दाखोवंक आमकां आपोवणें दिता सुम्याच्या मोगा बांदान एकवटलेले आमी ताचे खातीर आनी ताचे परी पेल्याची निस्वार्थी सेवा करूंक हर प्रयत्न करूंक जाय फळ अशें नासता सेवा करूंक खरी क्रिस्ती जिणी आपणावंक आनी ते जिणे रितीन वाडूंक बापा लागीं कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया भाऊ बहिणीनो पवित्र पुस्तकांत जेजू हरी एका सर्या उपरांत ताची उतरां तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो आमचो भावार्थ कसो आसा ते परी बरेपण आमकां लाभतलें आयची लितुर्जी आमकां आमचो भावार्थ वाडोवंक आपोवणें दिता तर आमचो भावार्थ वाडोवया आनी चडोवया आनी ह्या मुखांतर देवाची खुशी आमच्या जिणेंत जावं हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करन आमच्या पातकांची दूख धरया हांव पातकी पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या सरून सांगतां मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीन पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बुड अपराध ह्या बसोत बग्या सुद्दां संखवर मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं घरात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळत
takut Krista takut Krista takut Sonia takut Sonia takut Mahima Deva उन्सर्गी आणि शांती त्याच्या लिष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोन्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तो संसाराचे पाप काटायाची ताकूत तो बापाच्या उच्च पोस्तार आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्रत्या साम्राटी देवा बापाची महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्पद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा तो अगणित मोवाळायस बाप तुजे लागीं मागतेल्याक तांकां फावो जाल्ले प्रास चड आनी तांणी आशिल्ले प्रास चड तूं दिताय तुजे एका कुळतीन सर्व आमची पातकां बगोस आनी जे आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन हबकूक प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावूं आनी तूं म्हाका आयकूं सुनाय जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारतां पूण तूं म्हाका निवारिनाय खोटेंपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात झगडीं आनी दुस्मानकाय वाडत वेतात तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फळयांचेर तें बरय हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत ते शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना तें गळाय करीत जाल्यारय ताजी वाट पळोवन राव कित्याक तें खरेंच येतलें तें येवंक लांब काळ लागचो ना पळय जो मनीस प्रामाणीक न्हय
तो नाश जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयका जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाकात. ओ सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयका जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संतोषान सर्वेस पोराक उल्हासया आमच्या तारणाचें कडप जावन आसलेल्या वाकण्या अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची गीत गावया. ओ सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयका जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया सर पडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंबियांनी पडया. तो आमचो देव आमी ताच्या सोरवाच्यो शेळयो. तो पस करून सांबाळता तो ही. ओ सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयका जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. आज ताचो ताळो तुमकां आयका जाल्यार अरण्यान केल्ले बरी तुमची काळजां धारून करिनाका. थंय मेरीबांत आनी मासांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी मात कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. ओ सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयका जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. ओ सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयका जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. सांब पावलोन तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्या पुता, हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळाशें कर म्हूण हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोव करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवण मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्यांक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजानाका. बागार देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगट करच्या वावटेन म्हजें सोवें भागीदार जा. क्रिस्ता जेजूतें भावार्थान आनी मोगान म्हजे तावन तुवें आयकली ती निश्चीत शिकोवन तुजो आदर्श करून घे. आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजे ताबेन दिल्ले स्वताचे मोलादीक दिर्वें सांबाळून व्हर. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया.
Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या सो शब्द ससनाक बाळता, हो शब्द म्हळ्यार तुमकां केली, तुमकां परगड केली बरी खबर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं, तुमचे सवे आसूं. साम लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार एक पावटी धर्मदूत सुम्या लागीं म्हणाले, आमचो भावार्थ चडय. सोम्यान तांकां सांगलें, एक सासवाच्या खणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें, आनी तो तुमचें उतर आयकचो. तुमच्या मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक चरोवंक म्हूण एक चाकर दवरलो म्हूण चिंतया. तो कामां थावन पाटी येतस वेगीं वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगीत वे. तशें म्हणचे बदलाक वच, म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणतो न्हय वे. आपणें फरमायल्लें केल्ले खातीर त्या चाकराचो तो कांय उपकार बावरता. तशेंच तुमकां फरमायल्लें सकट कर जातच तुमी म्हणत जाय, कितें म्हणल्यार आमी चाकर, आमी करीत जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्तय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, मोगाळ भुरग्यानो, आज थोडीं भुरगीं आसात कित्याक इस्कोलाक रजेचो दीस. आमची भुरगीं कितलीं शिकतात जाल्यारय रजेचो दीस म्हळ्यार सडीतिल्लो संतोश. कित्याक म्हळ्यार कोणेंय सांगलें बरी करूंक ना, आपणाक जाय तशें करयेत म्हणले खातीर भुरग्यांक मेळोवन वडिलांक आनी आमकां समेस्तांक आज संदेश भोव स्पश्ट आसा. जेजूचे आपोस्तल म्हणटात, सोम्या आमचो भावार्थ चडय. एक धाकटुलें भुरगें एक फावटी एका एरोप्लेनांत पैन करतालें आपल्या वडिलां संगी जावयेत. आनी वडिलां संगी पैन करतना विमान मुखार मुखार वेताना वयर वाऱ्यार जे कोणी आमचे पैकी विमानार पैन केलां तांकां कळीत आसा, वयर आकाशार थोडे एअर पॉकेट्स आसतात. त्या एअर पॉकेट्सांनी पाशार जातना विमान एकच फावटी पडले बरी जाता, भितर आसल्यांक बी दिसता. आमकां अनुभव जाला हो. थोडे फावटी मस्त असले पडले बरी अनुभव जाता आनी लोक बी येता विमान क्रॅश जाता कोण ना म्हणून. हे धाकटुलें भुरगें पैन करतना अशेंच जालें. एअर पॉकेट्सांतल्यान पाशार जातना विमान ताचो हायट पडलो आनी भितरलो लोक गडबडलो. अशें जावनूच गेलें साबार फावटी आनी लोक गडबडलो. आमच्या आखेर जालें आतां हें विमान अवघडाक बली जाता. आमी नास जातले हांव सक्कडी भियोवन आसलीं, थोडी बोबाट मारन आसलीं, थोडी मागणें करूंक आरंभ केलें. पूण हें धाकटुलें भुरगें आपणा इतल्याक खेळोन आसलें खंय.
ताका हाची खंयच्याची परवा ना ते आपणा इतल्याक खेळोंक लागले. ताचे चडशी नासल्या एका वडिलान ताचे लागीं विचारलें, बेबी आमी मरच्यार आसा, हांव विमान पडच्यार आसा, तुका बेन दिसना गे? ते बेबी म्हणाले गे, म्हाका बेन दिसना. म्हाका बेन दिसना कित्याक म्हळ्यार ह्या विमानाचो ड्रायव्हर म्हजो डॅडी. ह्या विमानाचो ड्रायव्हर म्हजो डॅडी, त्या देखून म्हाका बेन दिसना. त्या भुरग्याक खंडीत गोत्त आसलें, हे विमान धांवडायता म्हजो डॅडी, म्हाका कांय जावंक सोडिना. म्हाका कसलोच पांयांत पडोवंक तो करिना म्हणलें. ताची पातयेणी जावन आसली, त्या देखून ताका खंयच्याची खंत नातली. भाव भयणीनो, त्या धाकटुल्या बेबीचो भवार्थ म्हणया गे. हो संवसार आमी सबारपोटी म्हणटा, लोकांक भवार्थ उणो जाला, लोकांक पातयेणी ना, लोकांक भवार्थाची गरज आसा अशें आमचें उतार. पूण आज हांव सांगूंक आशेतां, आमचो हो संवसार भवार्थान भरला. हो संवसार भवार्थान भरला म्हणल्याक एकच एक दाखलो तुमकां हांव दितां. 1917व्या इस्वेंत आमच्या गांवांत सगळ्या संवसारार परचे पोर आयिल्लें कोवीड पळय, तसलीच एक मारीची पिडा आयिल्ली आमकां चरित्रेंत वाचतना कळीत जाता. ती पिडा कशी आयली, ती पिडा कशी विस्तारता, त्या पिडेचो प्रभाव कसो, कांयच सोदून काडूंक आमचे लागीं विज्ञान नातलें. ह्या खातीर कितें कितें फितीसपणां आमी पाळ्ळीं आनी कितलोसो लाखांनी करोडांनी लोक मरण पावलो. त्याच पिडेक आमी तुलन केल्यार परच्या कोविडाक परिगत तशी आसली जाल्यार परत करोडांनी लोक मरण पावतो, पूण तितलो मरण पावूंक ना. लेखा प्रमाणे कंपॅरेटिवली मस्त उणो लोक मरण पावलो. मात्र न्ही, आमकां तें कशें आयलें, खंय जावन आयलें, तें खंयच्या वायरसान कशें तें रावयत, कशें तें स्प्रेड जावचें उणें करयत म्हणलें आमच्या विज्ञानिनी आनी डाक्टरांनी पयलेंच सोदून काडलें. हळ्याजी थोडी मास्क घालनाक आसर आसात, हें एक विधान. म्हळ्यार ह्या डाक्टरांक, ह्या विज्ञानीक एक पातयेणी आसली, भवार्थ आसलो. अशें अशें केल्यार ही पिडा आमी कंट्रोल करयेत. पातयेणी ह्या आमी भवार्थ म्हणून म्हणयेत. अशें करूंक आमकां सांगता. जावं फाटल्या 50 वर्सां आदीं मनीस चंद्राक गेलो. आमी सक्कडी चंदमामा म्हणून हात हालयतले, पूण मनीस रॉकेट घेवन चंद्राक गेलो, वचून फाटीं आयलो. विज्ञानीची पातयेणी आनी भवार्थ आमकां थंयसर वचोंक सांगता. भाव भयणीनो, एका न्ही आनी एका रितीर आमच्या संवसारांत भवार्थ आसा, बरोवन आसा. जेजू म्हणटा, तुमकां सस्वात इतलो भवार्थ आसा जाल्यार ह्या पर्वताक वचून थंय पड, ह्या रुखाक तूं हुमटून दर्यांत पड म्हूण सांगा, तें जातलें. आज रूख कितें, पर्वत कितें आनी व्हड व्हड संगती आमच्या संवसारांत घडटात. तंत्रज्ञान, विज्ञान हें सर्व मनशाक आसल्या पातयेणेचो फळ जावन आसा. भोव ल्हानशांतली ल्हानशी संगत मोगाळ भाव भयणीनो, घरा या आमच्याच ह्या फ्रायरींत घरचो विशय सोडया. घरा रांदचे आमच्या आवयन ती आमकां कांय बरें रांदून दिता म्हूण कळीत आसा. आमच्या वेगळ्या घरांनी जंयसर रांदपाक रांदपी आसात, तांणी रांदल्लें आमी 1 मिनट चिंतिनासतना जेवता. तांचेर आसची पातयेणी, ती आमकां बरेंच रांदून दितात म्हणली पातयेणी. तांणी रांदिल्ल्या जेवणांत कितेंच वायट ना म्हणली पातयेणी. भाव भयणीनो, हो संवसार चलता भवार्थान, हो संवसार चलता पातयेणेन, हो संवसार अभिवृद्धी जाता पातयेणेन. जेजून आपणाची हर एक असर या
करतना कर जाल्या उपरांत सांगलें तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. त्या शिवाय 2 दाखले आसात. हो भावार्थ तो ना वाडलो, ताणें वाक हाडले ह्या भावार्थ पळोवन. एक शतपतीचो भावार्थ. शतपती जुदेव न्ही, एक रोमाकार. जुदेवांचें कितेंच ताका करूंक ना जाल्यार तो म्हणलो जेजूक तुवें म्हज्या पाक्या भितर येवंक हांव फावो न्ही, आय एम नॉट फिट. पूण एक शब्द थंयसर तावन सांग आनी म्हाका खंडीत कळीत आसा म्हजो साकोर बरो जातलो. जेजू म्हणालो खरेपणी हो भावार्थ. आनी एक स्त्री आसली सिरोफेनिशियन स्त्री. ती म्हणाली म्हज्या दुवेक बरें कर. तिका हुशार ना, भलायकी बरी ना, देवसार लागला आनी कितें. तें भुरग्यांचें खाण सुण्यांक उडोवचें सारकें न्ही. ती स्त्री म्हणाली सुणी भुरग्यांच्या मेजात हांव सकयल पडले उंड्या कुडके खातात न्ही गे. जेजू म्हणालो हो जावन आसा करो भावार्थ. भाव भयणीनो हो संवसार चलता भावार्थान. जेजून हेंच उतार परत आनी परत सांगला तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जरी तरी आमकां पातयेणी ना. धाकले एक खाण घेवया. एका धाकटेरा सरशीन गेले आमी. ताणें गुळयो दिल्यो. सकाळीं सांगतात तो धाकटेर कांय प्रयोजन ना, ताच्यो गुळयो केल्यार कांय बरें ना, म्हळ्यार आमकां ताचेर पातयेणी ना, आमकां गूण जायना. तेंच एकलो धाकटेर कालेंगी एक तांबडे वखाद दिता बतलींत व्हरून आमी पियोन बरी जाल्या न्ही. ताचेर आसली पातयेणी आनी भावार्थ आमचो. भाव भयणीनो भावार्थ देवाचेर मात्र न्ही, संवसाराच्या वेगवेगळ्या व्यक्तींचेर वेगवेगळ्या संगतींनी आसा. आज अपोस्तल विचारतात आमचो भावार्थ सडय. भावार्थ सडोंक जाता गे. जेजूची जाप हाका करी जाप जावन आसा. भावार्थ सडोवंक जायना. भावार्थ आसा या ना. भावार्थ सडोवचो कसो. तुवें दुबावले तक्षण तुजे लागीं भावार्थ ना. तुवें पातयेले तक्षण तुजे लागीं भावार्थ आसा. तो चड या उणो करचो साध्य ना. जेजू म्हणटा तुमकां सासवा कणा तितलो भावार्थ. सासावचे कण कितले उणें म्हणून ल्हान म्हणून आमकां कळीत आसा. तितलो भावार्थ असल्यार पुरो. तातूंत व्हड करचो पर्वता तितलो करचो कांय ना. एकच तूं पातयेताय या ना पातयेताय. भावार्थ आसा म्हणून हांव व्हडलो भावार्थी मनीस, म्हजो भावार्थ पर्वता तितलो मनीस व्हड आसा म्हणून हांवें व्हडपण पावोवंक कांय ना. उपरांतलीं उतरां जेजूची भोव स्पश्ट आसात. तुमकां कितें करूंक आसलें तें केलां, तातूंत व्हडपण पावचें तसलें कांय ना. आमी साकोर आमकां कितें करूंक आसलें, पातयेचें आसलें, भावार्थाचो जें आसलो तितलो केला, ताचे की व्हरतो कांय ना. भाव भयणीनो आज आमचे पैकी भावार्थान कितेंय बरेंपण जाता जाल्यार, गूण जाता जाल्यार, ह्या कोणायकी बरें जिवीत लाभता जाल्यार व्हडपण पावचें तसलें कांय ना. कित्याक हे सर्व दिवचो जावन आसा देव, तो जावन आसा धनी. आमी फकत मागलें आनी ताणें आमकां दिलें. आमी साधन केल्लें कांय ना, फकत आमी घेतिल्लें मात्र. तिनस उतरां जेजूची. आमी साकोर कितें करूंक आसा तें आमी केलें. आनी आमचो वांटो कांय ना, आमचें साधन कांय ना. भाव भयणीनो आमच्या भावार्थाची परिक्षा केदाळा जावची. सक्कडी बरें आसा, बरो हावो आसा, बरें बेळें आसा, बँकांत बरें बँक अकावंट आसा, आस्त आसा, बदीक आसा, सक्कडी आसा, भावार्थाची परिक्षा जायना. भावार्थाची परिक्षा जावची केदाळा जोब पात्रियार्का बरी सक्कडी वेता. भलायकी समेत उरना, आंगाक कातीची खोरोज ह्या पिडा सुरू जाता. ते दळा भावार्थाची परिक्षा जाता. भावार्थाची परिक्षा जावची देवान आमी मागल्ले सक्कडी दिल्ल्या वेळार न्ही. केदाळा आमी मागल्ले 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 मेळोंकूच मेळना. त्या दळा भावार्थाची परिक्षा जाता. त्या दळाय हांव पातयेतांगी या ना पातयेतांगी ताचेर रोंदोन आसा. हांव 5 वर्सां हांव रेतीर करता, मेळोंकूच मेळना.
भावार्थ होगडावसो न्ही बागार भावार्थ बोरो जावंसो आनी की हांव मागता भोवशा हांवें मागली रीत सारकी ना भोवशा हांवें मागचें तितलें मागोंक ना भोवशा म्हजे थंय भावार्थ ना देखी खातीर मात्र हांवें मागलां हांवें मागल्लें मेळनातल्या वेळार आमचो भावार्थ सडाजे या भावार्थ घट जायजे भावार्थ आमचे थंय आसा खंडीत जावन आसा तो सदांच काळ आमी दवरया आमच्या कॅथोलीक पवित्र सभेंतय आमचो भावार्थ आयचे दिसा उलयचे जाल्लो विशय आमच्या कॅथोलीक पवित्र सभेंतय आमचो भावार्थ कितलो आसा तो भावार्थ कोणेय येवन खंयच्याय पंगडाच्यान येवन कितेंय सांगल्लें बरा हो भावार्थ गेलो दुसरो भावार्थ आयलो गे ते म्हळ्यार आमचे थंय भावार्थच ना आमचे थंय भावार्थच ना जाल्यार कितेंगी चार संगती गिळी बाटा करून आमी पातयेता हांव कोणेंगी येवन सांगलें हें विचारलें हांव ताणें सांगलें आमी पातयेलें हांव भावार्थ आसा वा ना आसा ह्यो दोन मात्र परीक्षा कश्टांच्या वेळार भावार्थ आमचे थंय आसा गी खंडीत जावन देवा सरशीन आमी आसाव देवाक होंदवून आमी आसाव भावार्थ ना गे आमी देवाक सोडून वेताव देवातान पयस आसाव तर आज विचारया जेजू लागीं आमी जेजू आमकां भावार्थी मनीस कर भावार्थ चड करचो नाका भावार्थ आसा सो कर खंयच्याय कश्टांच्या घडये हांवें भावार्थ होगडायनातले बरी म्हाका भावार्थी कर आनी सदांच हांव भावार्थी मनीस जावन जियेतलो आमकां समेज सांग आमच्या मागण्याक आमच्या रजाराक आमच्या रेतिरेक सहज लो भावार्थ जावं दी फकत हे दोन पाट्यांनी वेचे रैल जावचे नाका हे रैलाचे पाटे खंय गेल्यारय सांगाता मेळनात आमचें मागणें आनी आमचें जिवीत खंय जरी मेळोंक आसा हे दोन पाट्यां बरी जावंक नजो सांगाता एक जायजे आमचो भावार्थ कितलो आसा तितलें बरें आमचें जिवीत जातलें तर परत्यान आमी आज मागया जेजू आमकां समेज सांग भावार्थी मनीस कर कश्टांत तशें सुखांत दुखींत तशें संतोशांत पिडेंत तशें भलायकेंत आनी तशेंच जावं आमचो भावार्थ जो करेपणी आमी पातयेता तो आतां उतरांनी उसारया सतमंतान देवा पदवीदार बापा सर्दानी प्रितमेच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या सुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र गारबेर संभवलो ओंकार मरेतां जन्मलो पांच फुलां ताका ताणे कस सोसले ताका कुस्सा जडलो तो मेलो आनी ताका नेके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गात चडलो सर्वपदवीदार बापाच्या जिवाक बसला तेंतां जिव्याचे मेल्ल्यांची मुसरी करून घेतलो सतमंतां पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार भक्तांचे भक्सणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन मुगाळ भाव भयणीनो आमच्या भावार्था प्रमाणे आमकां बरें जातलें परत तसो भावार्थ देवा मुखार आमी उसारया आनी आमच्यो सर्व गरजो ताचे मुखार आमी दवरया मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी भावार्थ परगट करचो वावर करता आसतना तांची जिणे रिती हेरांक एक देख जायशें कर तांणी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका साक्षी जायशें तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान तांकां बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक संविधानाची मोलां उखलून धरून लोकांची हक्कां राखून व्हरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे देशजींत पवित्र सभा करो भावार्थाचो जमो जावच्याक सर क्रिस्ती परजन खऱ्या मागण्याच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या मनोभावान आनी एकवटान जियोंक दया कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगिजेंत आसच्या सर कुटुंबाक राख आनी सांबाळ देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवर निस्वार्थी मनोभावान एकामेकाच्या मोगा सेवेंत एकवटीन जावं तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांचेर आनी युवा जाणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल ती वाडोवन येता आसतना माध्यमाच्या प्रभावाक वळख जावन वायट चलीक बली जायनासता खऱ्या क्रिस्ती आनी मनशापणाच्या मौल्यांनी घट जावन जियोंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता
बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजबावारी हजर आसल्या आमी हरेकल्यानी क्रिस्ताच्या कुडी रक्तांत घट जावन ताच्या मिसावांत वांटो घेवन बावार्थांक साक जावन जियेशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा आमची थोडी मागणी तुजे मुखार दवरल्यान आमच्या काळजा मनांत आसात ती आशा आकांक्षा तूं समजून घे आनी आमच्या गरजे प्रमाणे ती फावो कर म्हूण मागता हांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात. आमेन. दिसशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसांव तुझे मागता सर्वेस पर तू आमचो रस्ता सस्तेसो बेटयता उंडो गोवासो गुर्तांच्या वावरासो जिसूच्या पवित्र कोळीन बदलून दी जिविताकान जावो जिसूच्या पवित्र जिविताकान जावून वेदिसशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसांव तुझे Serves por tu amso resna sesteso betei tau ainda canso gurtam chakastanso Jesus cha pavitra botnon di जिविताचे पिवन जिसूच्या पवित्र रक्तान बदलून दी जिविताचे पिवन वेदिसशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसांव तुझे मागता. भावो भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर तूं मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें स्थापन आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेकी चडवणीची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक
फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवीधर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेताव भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव बागार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून ससनाक आमकां भोगूंक मेळटलो तोच पास्काचो गोठू आमी बरवशान राखून रावताव त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुजे आजेपांचे पद वेयची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायताव el baranzo serves सर्वांनी संसार ओला तुझ्या वैभवा सगी तुकाच सगी तुकाच सर्वेस पोराची नावी येता ताकाच सगी तुकाच सगी तुकाच बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडूनय देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरण ससूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोडू तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या आवडा सा करा Bawat so good pergetuya सोम्याची सू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन आमी परगता तुझ्या येण्याक सोम्याची सू आमी अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समयसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्पराक्या तुमीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काडे फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पेद्रो पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय
पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मळपोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगता बागेवन सुजे तिच्या पती सांगता बागेवन धर्मदूत आसिसीच्या सान फ्रांसिसान सा क्लारा सांचेरोम आनी सरकाळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्गींच्या मोगाळ बापा लागीं मोगान आनी बाबार्थान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखां येवं, तुझी कशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची रुबात खा बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटान दिनू आमकां निभ. सर्वेश्वरा सर्वायटनले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग नी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पिता क्रिस्तावर की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या भविश्याच्या बावडताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सव्वे आसूं. तुमच्याय सव्वे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूट. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूट. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवण लाभली आमी सर्व सुभागी. तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तुका राखो आसा सेवच्या तुका हांव लालेव आसा. येतो सोम्या एक कळसां आमच्या राव तूं सदां सोम्या अज्ञानोच्या. जेसू तुका राखो आसा सेवच्या तुका हांव लालेव आसा. येतो सोम्या एक कळसां आमच्या राव तूं सदां सोम्या अज्ञानोच्या. जिवो ओंडो तूं जिवीत दिताय आमकां
पोना तुका सेवता तो जियेतलो सस्नीक सुखा तो पावतलो जेसू तुका राखून आसा सेवच्या तुका हांव लालें आसा येतो सोम्या एक काळजान म्हज्या राव तूं सदा सोम्या आत्म्यान म्हज्या रग सोम्या तुझे आत्मेक पिपण सस्नीक जिवी म्हाका दिता सोडून दितो म्हाका हें रक्ता सेवन जिवीत मोचें तूं करतो पावन जेसू तुका राखून आसा सेवच्या तुका हांव लालें आसा येतो सोम्या एक काळजान म्हज्या राव तूं सदा सोम्या आत्म्यान म्हज्या जेसू तुका राखून आसा सेवच्या तुका हांव लालें आसा येतो सोम्या एक काळजान म्हज्या राव तूं सदा सोम्या आत्म्यान म्हज्या सोम्या म्हज्या दितू कणहें सदा बोलती म्हाका सोंग दुस्मानांचे तुका साक्षावन जियेव सदा दितू सोम्या तुजो आधार जेसू तुका राखून आसा सेवच्या तुका हांव लालें आसा येतो सोम्या एक काळजान म्हज्या राव तूं सदा सोम्या आत्म्यान म्हज्या जेसू तुका राखून आसा सेवच्या तुका हांव लालें आसा येतो सोम्या एक काळजान म्हज्या राव तूं सदा सोम्या आत्म्यान म्हज्या प्रार्थया सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरोवं आनी आमचें क्रिस्त जिवीत गटांनी फळादीक जावं आमचें काण जेवण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन ओ सुनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मग जबाब येणे बापूरबाईचो दीस व्हरतो उपकार तुमकां मागलो जावन आसा
दिनवास काळजांत आभार आमी मानताव आनी प्रत्येक तरान देवाक दिनवास जावन तुमच्या खातीर सदांच बरेंपण देवान करच्याक देवाचें सांगातपण तुमकां दिवच्याक आमी येदळचो मागलां आनी की मुखार तुमकां मागतल्या तुमी हांगा येवन ह्या रितीन भाग्य दिल्यार तुमकां देव बरें करूं आनी प्रत्येक तरां आयची वर्ती शिकोण दिल्ली जावन आसा ल्हान संगतींनी आमी एकामेकाक बोवा परबाय तरान उत्तेजन दिवंक एकामेकाची बगणां आमी समजोवन मोग चड आनी चड मापान करूंक जाय वर्ती शिकोण आनी त्याच प्रमाणे आमी सच्या बलिदानांत बोवाडटांत आमी जियोवच्याक परत बोव तीम प्रसंग आनी त्या मिसाच्या बलिदान आमच्या खातीर मागले जावन आसात आमचे मानादीक बाप चेतन लोबो हांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा तेजे सा भेटवणी केले जावन आसा मानादीक बाप फ्रांसीस फेर्नांड तांकांय देव बरें करूं आयचे कोयर भाऊ जॉन आनी आमचे गायन मंडळीन आपुरबाय तरान केल्लें जावन आसा त्या खातीर तांकांय तुमच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा मुखेचे भाव भयणीनो पात्र पियोपेस्त भोव बऱ्यान जालें देवाक आर्गां देवाक दिनवास कित्याक इतल्या व्हडा संख्यान हप्त्याच्या दिसान जाल्यारय बऱ्या तरान तुमी येवन धर्मस्मापाने फेस्त आचरण केल्लें जावन आसा तुमच्या चोर बरेपणाक बऱ्या मनाक आनी तुमी दिल्या त्या दानाक आनी हर एका खुशीन तुमी त्या पाद्रे पियोच्या वर्त्या फेस्ता दिसा आनी 9 दिसाच्या 9व्या दिसा जायती मिनत काडिल्ली आसा जायती जाणां तुमी आयिल्ल्यात 9व्या तुमी आयिल्ल्यात तुमी गेल्या सर बरेपणाक एकच उतरान तुमकां आमी कापुजीन फ्रांत प्रत्येक तरान डिवॉन मासिक कोर कमिटी तुमच्या बऱ्या मनाक आनी बरेपणाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना देवाचे विस्तार आशिर्वादा तुमच्या वयर आमी मागता प्रत्येक तरान एक शब्द आमच्या डिवायन मासिक कोर कमिटी विशयांत आमी सांगत जायत कित्याक जायती मिनत काडिल्ली जावन आसा हर एका दिसा 9व्या दिसा पयलें देवचें जायते बऱ्या परबायची नितळाय हर एकी तयाराय सगळें बरेंपण तांणी केल्लें जावन आसा ह्या देखून आमच्या दैवीक गोंयच्या रेतेरी मंदिराच्या कोर कमिटीक 2 ताळयो आमी दिवया मोगाच्यान त्याच प्रमाणे येवच्या 7 तारीखेर रेतेरीच्या दिसा शुक्रार वाहन बेंजार करचें कार्य आसतलें तुमचें वाहन चिक्कें गुणोवन दवरल्यार बरीं आसा त्या दिसा 7 तारीखेर मिसाच्या 11 वाहन बेंजार करचें कार्य आसतलें सेंट आंटनी श्रायनाची मुखली कूस सोबोवचें काम बाकी आसा जायते फावटी म्हणटात फादर तुमी कांय सांगनात त्या देखून आमकां कितें करचें म्हण कळीत जायना मुखली कूस श्रायनाची आनी कितें काम बाकी आसा इमिडिएटली करचें म्हणना टायम आसा फेब्रुवारी 15 तारखेच्या त्या फेस्ताच्या पयलें जाल्यार जालें पूण तुमच्या मुखार एक दवरता विनवणी कित्याक तुमकां कोणाकय सेंट आंतोनीच्या वर्त्या मानाक ती शृंगारावंक सोबावंक खंयच्या तरान ती करची म्हूण आमी चिंतूंक आसा आनी तुमकां ती करूंक आसा तर तुमी मुखार येवचें आनी तें कार्य तुमी घेवंक तुमकां अवकाश आसा म्हूण हांगा हांवें तुमकां उल्लेख करचो जावन आसा त्या देखून सेंट आंतोनीचे मुख्य कुशीचे श्रायनाचें काम मुखारसून व्हरोंक कोणाकी खुशी आल्या तर तुमी आमकां येवन मेळचें आनी तिळसूचें ऑक्टोबर 4 तारीख संप्रांत आसेची परब सकाळीं 10:30 वरार मीस आशिल्ले देखून सम आंतोनीच्या 9व्याचे मीस त्या दीस आसचें ना संप्रांत आसेची परब 10:30 वरार मीस पावट आशिल्ल्यानी ह्या परबेच्या मिसा येवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता पवीस जाग्याचे यात्रेक पैण इस्रायल इजिप्त मार्च म्हयन्यांत आमी मांडून हाडटा तुमकां नांव दिवंक आसा तर तुमी दिवचें दैवीक आगोयच्या तर्फेन सांगता आमी वचोन एक 10 दिसाचे पैण आमी कर्ण सगळे जागे ते पळोवन येवचे चड प्राय जावंक राखा नाकात मोगाच्यानो कित्याक मागीर बँड जावंक जायना सेपुलकराक वचत जाल्यार बेतलेहमाक वचत जाल्यार पाट बागोवन अशें रिगोवन म्हणल्यार बरें वचत जाय मागीर जायना त्या देखून आतां तुमकां कितें पावट आसा टायमी आसा कोणा कडेन म्हणी तुमची भुरगीं आनी दितात जाल्यार तुमी सारन त्या यात्रेक पैणाक तयारी करची जावन आसा कापुजीन मान्ना उदारपणाचें दान बोवा प्रभाय तरान दितात 1300ची ऑड येदळत आमी कणा वरवीं
डिस्ट्रीब्यूट केल्ली जावन आसा, बऱ्यान तें चलोन आसा. तुमचे उदार मनाच्या दानाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. Powi sokacia oswadam ami selia songsara Pusti saucivita kanan selia songsara Ekataya surya limokat setani diciwati Ni solo soya di adat shan samadanan Yekataya surya limokan setani diciwati Ni solo soya di adat shan samadanan Santosani dukebu ami selia songsara Kestamode berbeso selia songsara Yekastaya selami bukan setani diciwati Solo soya di adat shan samadanan Ikataya surami bukan setani diciwati Di solo soya di adat shan samadanan Bukai putra sowe Ampar Maria Ashirwadi Amka Bagi kusaचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतल्यान बापाची आणि पिताची